Namaskar, Yokar. Welcome once again to Journo Speak. This is Dilip Prabhudesai from the studios of Prudent Media, playing host to two of Goa's leading journalists on the topic of this week, that is Congress in the role of an opposition. How effective will they be? Our guests for today are Sri Sanjeev Verekar, senior reporter from Navprabha, and Sri Soiru Vedip, who is chief reporter of Sunaprant. संजीव बाब, सोयरू बाब, तुमकां येवकार स्टुडियोत आणि ह्या विशयाचेर काँग्रेसचो रोल ऑपोजिशन म्हणून जो 7 वर्सांनी तांचे नशिबा आयला हाचे बद्दल संजीव बाब एक 2 मिनटां तुमी पयली एक ओपनिंग रिमार्क्स दिवशात. हय, काँग्रेस खूप काळा उपरांत विरोधी पक्षान आसा आणि सध्या जनमानसांत लोकां मदीं एक असो चर्चाय पातळ्ळ्या की काँग्रेस आसा काय ना असो एक प्रश्न चर्चेक येता. पण म्हजे नदरेन अस्तित्वाचो विशय येता. पण खंयच्याच पक्षाक अस्तित्व बी ना अशें म्हणप समान कित्याक पक्ष हे अशे तरेन आसता की दिलीप बाब की त्या काळार त्या पक्षाक पक्ष आसताच, त्या काळार त्या पक्षाक फुडारी जो मेळटा हे सत्तेर कोणीय फुडारी आसल्यार चलता, ऑपोजिशनान आसतकर ताका जो फुडारी मेळटा ताजेर त्या पक्षाचें अस्तित्व ठरतलें, म्हणजे त्या प्रदेशांतल्या पक्षाचें अस्तित्व ठरता. हाजो अर्थ समूळ विशय न्ही हो. पण आतां विरोधी पक्षान प्रताप सिंग राणे आसा विरोधी फुडारी म्हणून, आनी लोकांकूय एक हें आसा, उमळशीक आसा की राणे कित्याक लोकांनी विरोधी नेतो म्हणून मनोहर पर्रीकार पळयला म्हणटकच फाटल्या 7 वर्साच्या काळान नेतो फुडारी म्हणून मनोहर पर्रीकाराक पळयल्ल्या कारणान लोकांच्या तकलेन वेगळें आसूं येता. म्हणजे ताजे परस खंबीरपणान जर विरोधी फुडारपण राणेक करप शक्य जालें जाल्यार गजाल वेगळी जावं येता. पूण हो एक विशय आसा, पूण ताजेरूच हें सगळें अवलंबून आसा अशें म्हजें मत आसा. सोयरू, डेमोक्रेसीत म्हणजे लोकशाहीत ऑपोजिशनाचो रोल हो रुलींग पार्टीचो इतलोच तांकांय रोल आसा. तेन्ना हे बाबतींत तुका कितें दिसता, म्हणजे काँग्रेसीचे मुखार कशें काँग्रेसीन हें करपाचें? जो एक मुद्दो महत्वाचो आसा की आतां खूब लोक उलयता, चर्चा जाता म्हणटा की काँग्रेस आसा काय ना. हांव तो अशें तरेन म्हणत कितें काँग्रेस अस्तित्वहीन जाल्ली तशीच ना, बट एक गोंधळ्ळ्या जी इलेक्शना पयलीं कन्फ्युजन आशिल्ली आनी आतांय आसा. जेन्ना इलेक्शना पयलीं सेंट्रल लिडर येताले पळय तांचे, तेन्ना तांकां मिडियान ब्रीफ करचे, मिडियाक समोर वयचे पयलीं लोकल लिडरा कडल्यान जाय ते प्रमाणे ताचें ब्रिफींग जायन जाल्लें आनी ते मागीर अशे तरेन मार खाताले प्रेसा कडेन, म्हणजे क्वेश्चन कितें उलट्याचे उलटे जाताले. अजुनूय तीच परिस्थिती म्हणजे गोंधळाचें वातावरण आसा. आतां संजीव बाबान सांगलें की लोकांनी मनोहर पर्रीकाराक विरोधी पक्ष म्हणून फुडार पळयलो कसो आसपाक जाय ते. वेरेज प्रताप सिंग राणे जे आसा ते खूब वर्स CM आसले, म्हणजे रुलिंगाक सदांच मुखार आसले. सो आतां कितें फक्त म्हयनो जाला इलेक्शन जावन आनी एकूच सेशन जालां, आजून क्वेश्चन आन्सर नाशिल्ले. पूण आमी अशें धरुया की काँग्रेस म्हणटा, काँग्रेस की व्हडलो परंपरा आशिल्लो पक्ष जो फुडल्या कांय आतां सद्याक आनी एकच मेन प्रॉब्लम कशें आसा ह्या हितून पक्षान भितर की जे लिडर आसा पळय चडशे ते काँग्रेसी मोगान कोणूच ना. हो मेन प्रश्न. पार्टीचे मनीस अशें म्हणपाक हांव सांगता न्ही, म्हाका एक आमदार सांगतालो की इलेक्शन जावन नवो आमदार येवं दी, ते 15 दीस एक मेळ्ळेच ना, अशी ताची परिस्थिती. सो खंय तरी सुरवात जी एक सद्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार म्हाका मागीर खंय तरी ते खूब हे गोंधळ्ळे अजून आसा, तितूंतले कशें सावरतले आनी ते कशे तरेन विरोधी पक्ष म्हणून मुखार येतले. सोयरू बाब सांगता पळय न्ही, तो एक मुद्दो आसा की पुणून हें सगळें कशें आसता की ह्या कोणचो जो आमदार आसा की तांकां पक्ष म्हणून निश्ठा बी अशें ना म्हळें ताणें, ते हें सगळें त्या पक्षाच्या फुडाऱ्याचेरूच अवलंबून आसता. ते मोबिलायज तांचे कडेन संपर्क जो लोकां मदीं भरसून वचपाचो जो विशय आसा न्ही तो त्या फुडाऱ्यान करपाचो आसता. आज सगळ्यान मोठो प्रश्न मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री जाला, विरोधी फुडारी आसतना मनोहर बाब पर्रीकार प्रत्येक प्रश्नाचेर रिएक्ट जाताले. रिएक्टूच न्हय की गोंयच्या खंयच्याय घरान भितर सरपाची, थंयची समस्या, थंयची प्रश्न समजून येवपाची तांचे कडेन ताकद आशिल्ली आनी तांकां वानसाय आशिल्ली आनी तांचे कडेन तो नेचरूय आशिल्लो. म्हाका दिसता हांवें इतल्या 25 वर्साच्या काळान म्हज्या पत्रकारितेच्या हातून हांवें पळयलां प्रताप सिंग राणेक मर्यादा आसा. तांकां ते चड उलयनात. इवन समज एखादी एक घटना घडली
अशी. आनी आमकां पत्रकारांक केन्ना केन्ना कितें जाय पडटा की विरोधी पक्षाच्या नेत्याचे रिएक्शन जाय पडटा. समज आमी खंयच्याय वेळार आतां फोन करपाक जाल्यार आमकां विचार करचो पडटा. आमी जर फोन केलो जाल्यार ते केन्ना घडये अशें म्हणटा आपूण फोनार रिएक्ट जायना, अशे तरेचो एक विशय आसता. मनोहरबाब पर्रीकाराचें तशें ना. आमी खंय रस्त्यारूय विचारूं शकता आनी खंय विचारूं शकता. तातूंत मनोहरबाब पर्रीकार कमी खंयच जायना. मनोहरबाब पर्रीकार मोठो जायत वता. म्हणटकर आतांच मुख्यमंत्री आसतना हें सगळें कोताक येता. ऑपोजिशन जालो म्हणटकर येदो धरून तो येदो धरून सगळ्या कडेन काणकोणटे पेडणे मरेन सगळ्यांक खानारात घालपाक कळपाक जाय. हें प्रताप सिंग राणे मुखार आतां आव्हान आसतलें. तें आव्हान मुखार आसतलेंच. पयलो जो पळय इश्यू आशिल्लो म्हणजे बजेट प्रेझेंट जालें. बजेटाचेर नॉर्मली ऑपोजिशन पार्टीचे एक रिएक्शन आसता की हे बजेट आम आदमी खातीर न्ही, हे न्ही, ते न्ही, जाय ते न्ही, म्हणजे नेगेटिव्ह. तर हे बाबतीन वॉज इट काँग्रेस पार्टीज फेल्युअर की बजेटाक रिएक्शन आयलीच ना? म्हज्या कोतान अशी मोठ्या प्रमाणात आयलीच ना. एक फॉर्मालदाद म्हणून सोपस्कार म्हणून जालो कसो तेन्ना आयली ना आनी एक म्हयन्यानी आयली ना अजून येना. कारण पयर सार्दिना जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाली सार्दिनाची तेन्ना ताका विचारलें आमी, अजून ताजे कडेन तशें म्हणजे रिएक्शन प्रकारचो तशें हें ना. ऑपोजिशन पार्टी म्हणून कितें करची पडटा ताचे हांकां खबरच ना, हांकां संवय ना, अशें कितें आसा? म्हज्या नदरेन काँग्रेसीक संवय ना तशी हांव म्हणचो ना. कित्याक फुडाऱ्याचेरूच अवलंबून आसता तें की फुडाऱ्यानूच तशे तरे आक्रमक अशी भुमिका घेवन विशय सोदून काडून अभ्यास करून दीस रात मनोहरबाब पर्रीकार कशे करताले. प्रत्येक विशयाचो ताका अभ्यास आसतालो न्ही. आनी ती तशी फळी निर्माण केल्ली. ही फळी राणे बाबान जर तयार केली आसत जाल्यार राणे बाबाकूय म्हणून तें कठीण जावपाक जाय. आनी मुद्दो आसा की लिडर ऑफ ऑपोजिशन जेन्ना अपॉयंट करपा जालो हांव ताजेर येवपाक सोदतालो की लिडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंग राणे अपॉयंट केला, हाजे बद्दल तुमी सहमत आहा? दोन गजाली आसात. इतले थंय कन्फ्युजन. फाल्यां असेंब्ली जाल्यार आयज सांजचो अपॉयंट जाता. एक्चुअली आपली एक स्ट्रॅटेजी प्लॅन करपाक सीएलपी लिडर सीएलपी असो म्हणजे खंयच्या लेजिस्लेटिव्ह विंगाचो लिडर आसा खरें म्हणजे आमदारान ठरोवप आसता. हेंचें उलटें जालें. हांगा ते पडलेच ना पूण दिल्लीच्यान आदेश येवचो पडलो. सो खंय तरी जी जाल्या पळय न्हू म्हणजे ती आमी अशें म्हणटा की आतां काँग्रेस विरोधाक उरली म्हणून काय ना. लोकांनी एक तांकांय मत मारपी लोक आसा न्ही. पण राष्ट्रीय राष्ट्रीय पक्ष जे बीजेपी राष्ट्रीय पक्षूच आनी तशें न्हाय म्हळें आमदारांनी वेचून काडपाचो आसतात. पण तरी आसतना थोडोसो राष्ट्रीय पक्षा कडेन सल्ला मसलत आसा. निमाणो राणे जालो काय ना हो विशय आमच्या मुखार आसा. तो कसो जालो हे कशें जालें हे विशय ना. आतां रणांगणान कोण आसा म्हणटकच ताणें हो किल्लो लडोवपाचो. फाटल्या इल्या आतां अधिवेशनान कितें जालें तें प्रश्नोत्तर नाशिल्लें न्ही. पण आनी एक आसा की आयज जो गोंयाक चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा तो बुद्धिवंत मेळ्ळा. ताका गणित कळटा, ताका कोंत कळटा, आंकडे बिकडे सगळे यादी बिदी ताज्यो पावरफूल. म्हणटकर आनीक एक आसा, ऑपोजिशन जर प्रभावीपणान करतलो न्ही जाल्यार मातशें सामकेच कवचेच्या घरान आशिल्ले मनीस तें करूंक शकना न्ही. हो एक विशय आसा. हट्ट करून एखाद्रे बाबा हल्लो करतलो जाल्यार परतें कितें येतलें म्हणटा ह्याच घोकणेंत चडशे आमदार उरतले न्ही. म्हणटकर अशे बारीक निवळ अशा हातूंतल्यान राणे बाबाची प्रतिमा तशी आसा न्ही. तशें खत बी दाग बी तांकां कसो ना. म्हणटकर ही सगळी जबाबदारी राणे बाबाचेरूच पडटली. कित्याक सांग आतां तसो ह्या हांचे मदीं एक माविन गुदीन जर सोडलो जाल्यार तसो आक्रमक भुमिका घेवपी अशे आमदार अभ्यास करपी. पूण माविन गुदीन नांव घेतलें तुमी. आतां अशें जालां की हेच 9 आमदार जे आसा काँग्रेसींतले तातूंतले 2-3 जाण तरी अशें उलोवन गेल्या की दाखोवन गेल्या की जाय तेन्ना बीजेपी जाल्यार उडी मारपाक तांची तयारी आसा. तेन्ना हे लोक ऑपोजिशन म्हणून कितली भुमिका उठोवपाक शकतले? असो जेन्ना विचार करता म्हणजे हाजेच वयल्यान एक सोयरोबाबान दोळ्याक म्हळां की हें काँग्रेस बिंग्रेस असलो विशय कांय ना. पार्टी एक तळमळ आसूंक जाय न्ही. पक्षाक एक ध्येय धोरण आसा. ह्या पक्षाची जी स्थापना जाली ती धोरणा खातीरूच जाली. काँग्रेस ही कमी बिमी अशें म्हणपाक मेळना न्ही. धोरणा खातीर जाली. म्हणटा जे कोण काँग्रेसीन आयले पळय हे हांकां हांणी येता आसतना तें धोरण ध्येय धोरण फुडें वचपाचें करूं ना. ताजे उरफाटें भाजपाचें आसा.
भाजप ही तशी कॅडर पक्ष आसा म्हणटा तांकां कितें एक समज हें कितें मेळ्ळें ना आनी कितें मेळ्ळें ना हें तशें प्रत्येक मनीस स्वभावाक कितें मेळचें अशें दिसतलेंच न्ही पण तांचे कडेन जी शिस्त आसा ती हांगा शिस्त ना हाजो हो परिणाम. आता बीजेपी म्हणलें तुमी सर म्हाका एक सांगात आमी म्हणटा की मनोहर पर्रीकार हो लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून ताणें बरें काम केलें 7 वर्सां अशें म्हणटात जनरली पण बरें काम केलें म्हणजे कितें केलें म्हणजे ऑपोजिशनान फक्त असेंब्ली भितर ज्या जाग्यार टीव्हीची कवरेज आसता थंयच फक्त क्वेश्चन आन्सर करप थंयच फक्त गव्हर्मेंटा धारेर धरप इतलेंच करप काय थोडे इश्यू एक ग्राउंड लेवलाचेर हँडल करप ग्राउंड लेवलाचेर गव्हर्मेंटा ऑपोजिशन करप हातूंतल्यान कितें तरी थोडे रोल बॅक करप डिसिजन्स मनोहर पर्रीकाराच्या बाबतींत सांगतले जाल्यार एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून हांव हें फक्त पर्रीकार रोल म्हणून मुखार काँग्रेसीन कितें करप हेय एक्झॅक्टली ना पर्रीकार सांगता तो जेन्ना आसतालो पळय असेंब्लीक म्हणटालो जाल्यार पण जेन्ना जेन्ना खंय प्रॉब्लेम जातालो पळय गव्हर्मेंटा मनीस वचपाचें पयलीं थंय पावतालो हो फॅक्ट आमी वस्तुस्थिती आमी मांडपाची काय गजाल आसा. तशेंच तरेन काँग्रेसीन जर आपल्याक एक कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन म्हणजे करूंक जाय ह्यो गजाली करच्यो पडटल्यो फायनली असेंब्ली बॉन्ड मारली उपेग ना ती पण लोकां कडेन पावूंक जाय हे स्वता आसा तेच एकमेकांक मेळना हो प्रश्न आसा. एक वेळ पार्टीच जालें दुसरे म्हळ्यार एज एन MLA जेन्ना MLA ऑपोजिशन आसता तेन्ना ताका गव्हर्मेंट म्हणटा काम करना ताका खूब कठीण जाता कॉन्स्टिट्युएन्सी काम करप थंय सुद्दां ताचे स्वताचे अस्तित्व एक टिकोवन दवरपाक ताका ऑपोजिशन म्हणून रोल प्ले करपाक पार्टी सोडा हय करचोच पडटलो ताणें बारीक सारीक गजालीचेर लोकां मदीं धांवून वचचें पडटलें कितली स्पीड दितले ताचेर अवलंबून आसा ही जर जमलें जाल्यार जमलें न्ही पण आतां म्हयनोभर जें कितें पळय दिश्टी पडटा तातूंत काँग्रेस MLA कोण आसा आनी कोण ना हें सुद्दां लोक विसरले आसतले अशें दिसता ना एक वेळ कितें जावं येता की तें कितें ताणें चिंतलां आसूं येता आमी एक 5-6 म्हयने वग्गी रावतले जावं सरकाराक चलोवनी मागीर सद्या कितें जालां काँग्रेसीक तें करूंक मेळना लोकांकूच काँग्रेस हे खेपे नाका जाली म्हणटकच तांकां खबर आसा आमी लोकांक जाय काय कितें ताणें जरी कितें अशें डावकूल मारपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार लोक ताका घट धरतले हाजी भिरांत काँग्रेसीच्या आमदारांक आसा ना म्हणून लोकशायेंतले ऑपोजिशनच अशा प्रकारे ना जावप हे कितले घातक लोकशाही घातकूच काँग्रेसी जाली कितें सांगता तांकां सत्तेचो खूब जाणांक बंद मारलो जाल्याच म्हणजे तकली मारली तितलें जालें ना ते जाल्यार बरें आसलें. फाटल्या सरकाराच्या काळात खुबशे प्रश्न अशे आसतले की ते अंडर एक्झामिनेशन हो जो प्रकार आसा पळय तो चड डेंजर एक वेळार तूं सत्ता मारली जाल्यार देवूंक शकता पण अशे दवरपाचे प्रकार आसा पळय तो खंय तरी हे बादलो काँग्रेसीक आतां जितले आसा नवो आसा पळय तातूंतले मातसो 50% तांची काँग्रेस आमदार आसा पळय ते खूब म्हत्वाकांक्षी तांकां सत्ता म्हत्वाची बाकीच्यो गजाली ना पण ऑपोजिशन म्हणून तांकां रोल प्ले करपाची हें दिसत ना ह्या पॉयंटाचेर आमी एक बारीकसो ब्रेक घेवया आनी वेन वी कम बॅक आमी डिस्कस करया की ऑपोजिशन गोंयांक गरज आहा ऑपोजिशनाची आतां हो रोल कोणें प्ले करपाचो तर टील वी डिस्कस दॅट पॉयंट कीप वॉचिंग प्रुडंट मिडिया.